फोंड्या पोटवेंचणूक 9 एप्रिलाक जावपाची आसा। हे फाटभुंयेर पक्षांची नेटान तयारी तशेंच प्रचारूय चल्ल्यात। मजगतीं शेनवारा काँग्रेसीचो उमेदवार केतन भाटीकारान आपल्या प्रचाराक गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या तेंक्याची मागणी केली। ह्या बसकेक गोवा फॉरवर्डाचे सरचिटणीस दुर्गादास कामत आनी काँग्रेसीचो सरचिटणीस राजेश वेरेकाराक आपयल्ले। ही बसका बरोच वेळ चल्ली आनी बरीच तापली। दुर्गादास कामतीच्या म्हणण्या प्रमाण विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान आमदार विजय सरदेसायाचेर जुडास आनी सेटर अशे आरोप केले। त्या विधानाचेर युरीन स्पश्टीकरण दिवचे अशी मागणी दुर्गादास कामतीन केल्या। अशें केल्यार फोंड्या पोटवेंचणुकेक गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसीक तेंको दितलो। हे विशीं काँग्रेसीचो प्रभारी माणिकराव ठाकरेक आनी गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराक कल्पना दिल्ल्याचे दुर्गादासान स्पश्ट केले। तशेंच सोमारा गोवा फॉरवर्ड पक्षाची स्टेट एक्झिक्युटिव्ह कमिटीची बसका जातली। ह्या बसकेत काँग्रेसीक तेंको दिवप काय ना हाचेर निर्णय जातलो अशें तांणी सांगलें। ह्या विशयाचेर आतां काँग्रेस पक्ष कितें भुमिका घेतलो, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव स्पश्टीकरण दितलो काय ना हाचेर सगळ्यांची नदर लागून आसा। एक म्हणल्यार आमकां पक्षाच्या अध्यक्षा कडल्यान क्लियर डायरेक्शन दिशिल्लें की कांय गजाल्यो क्लियर जावपाच्यो गरज आसा। त्या बाबतींत राजेश बाबान जो आमचो बरो आमेकूय इतल्या वर्साच्यान आनी काँग्रेस पार्टीचो सिनियर लिडर आमचे जनरल सेक्रेटरी, सो आमच्या पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी नात्यान हांव ताका मेळपाक आयिल्लो ताच्या हाजे वयल्यान आपुणे वयल्यान। सो आमी कांय गजाल्यो क्लियर करपाक तांचे कडल्यान सांगला, कॅन्डिडेटाकूय सांगला आनी राजेश बाबाकूय सांगला की पयर एक स्टेटमेंट जालो LOP कडल्यान एका इंटरव्यू प्रायवेट लोकल चॅनलाक दितना की आमचो अध्यक्ष जुदास, आमचो अध्यक्ष सेटर। सो आमच्या अध्यक्षान जर प्रचाराक येवंक जाय किंवा आमी जो स्टँड जर घेवंक जाय त्या बाबतींत काँग्रेस पक्षान पयलीं हाजेर क्लॅरिफिकेशन दिवचें पडटलें। कित्याक प्रोवोक करनासतना असले स्टेटमेंटां येवप तेय हे निवडणुके तोंडार बाय इलेक्शनाच्या तोंडार असलो येवप हे डेलिबरेटली जाल्यार केलाच काय आमकां खबर ना। सो आमचे वर्कर्स म्हणा, आमचे सिनियर लिडर्स, आमचे पक्षाचे कार्यकर्ते सगळे अस्वस्थ जाल्ले आसा ह्या स्टेटमेंटा लागून। आनी सगळ्यांनी अध्यक्षाक क्लियर कट सांगला की तूं कांयच निर्णय घेनाका, कितें ते निर्णय आमचे स्टेट एक्झिक्युटिव्ह घेवन ठरयतली। सो सोमाराक पणजे आमची स्टेट एक्झिक्युटिव्ह जावपाची आसा ह्या बाबतींत। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।